वर्साचो सदो काळ 22वें सातोळे बुधवार. लुका प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 4 वळी 38 ते 44. देवस्थानांतलो काढून जेजू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या ज्वरान आसली आनी ताणें तिचे पासून ताका विनंती केली. तिचेर उडो घालून ताणें ज्वराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारेर पडल्या उपरांत जिन्सा बासाच्या बळीकारांक ताची सरशी हाडली आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली. जायत्या जाणांवेले देवचारूय काडले आनी ते बोप मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत, आनी आपूण देवान मागलो म्हूण ते जाणा आसले. देखून ताणें तांकां बोबाट करून उलोवंक दिलें ना. उजवाड तोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचूं नाका पूण राव म्हूण परार्थाली. पूण ताणें तांकां म्हटलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासून हांव म्हाका धाडला. आनी जुदियांच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका ख्रिस्ता.